महादेवाचं देवस्थान म्हणजे फामाद आसा लिंग म्हणून भाटांतलें लिंग. तर आमचे देवस्थानाक वर्सान वर्स सकाळी आमी 4 अभिषेक चालू करताले आनी ते अभिषेक जवळ जवळ सांजचे 3-3:30 पर्यंत जाताले. जवळ जवळ 650-700 अभिषेक सहज ते जाताले. पूण आमगेली 3 वर्सां पॅन्डेमीक चालू जाल्ल्या आमी जनरल पब्लीक जे घालताले बाकी भक्त जे घालताले अभिषेक तो आमी भितर आमची धर्मगुरू आसता म्हाजें ल्हान जाल्ले कारणान आमी धर्माकडेन 12 जाण एक बरोबर तरी पूण बसून अभिषेक करताले लोक चड जाले. पूण आतां ते 12 जाण भितर बसपाक शक्य ना. पूण 6 जाण जर बसयले जाय जाल्यार आमकां तो दीस पावना आनी प्रॉब्लेम जातलो. म्हणून आमी ते अभिषेक घालपाचें बंद केलें. पूण कमिटी तर्फे आनी गांवच्या लोकां तर्फे एकूच अभिषेक सकाळ फुडें सगळे एकठांय जावन आमी अभिषेक करतात आनी हे सगळे आमी जमावले प्रसाद घेवन प्रसाद पात्या प्रमाणे करतात. त्या प्रमाणे होगी बी आमी सकाळ फुडें 7 वरांचेर अभिषेक करून लिंग आमी सगळ्यात 5 उगडले. 5 लायनी आशिल्लो काय 7 आमचो अभिषेक जालो 7 ते 8 आनी मागीर दिसा आतां म्हळ्यार जवळ जवळ 2000 वयर लोकांनी दर्शन घेतिल्लें आसा. म्हळ्यार कमीत कमी 7-7,000 लोक दर्शन घेतले. आतां आमचे 3:30 सुमार आरती जातली दनपारचो. सांजचे मागीर भजन आसा 7 वरांचेर आनी रातचे आरत्यो 10 सुमार रातचे आरती आसा. हो आमचो सदांचो कार्यक्रम. आमी हरशीं बी जाल्यार सोमाराचे अभिषेक फक्त सोमारकारांक घालपाक येताले. पूण फुडल्या म्हयन्यांतल्यान आमी अभिषेक जनरल ओपन करतले. त्याच बरोबर आज महाशिवरात्रेचो अध्यक्ष ह्या देवळाचो म्हणून हांव फातोडा वासियांक आनी सगळे गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आनी देव बरो करूं. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज.